हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें? वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। पुराय गोंयांत कितें घडलां, राजकारणा बरोबरूच सद्या गोंयांत कितें कितें शिजता हाचेर आमचे सगळे रिपोर्टर लक्ष दवरून आसा। आमचे सब एडिटर बातम्यो मारपाक तयार आसात। आयज गोंयांत कितें कितें घडामोडी घडल्यात ते तुमच्या मेरेन पावपाचो हो एक न्यूज रूमाचो आमचो हेत आसा। तर सगळ्यात पयलीं आमी सुशांता कडेन आनी विचारून घेवया आयज कितें घडलां गोंयांत। 22 तारखेर कारवारा जो उद्देजक आसलो विनायक नायक हाची हत्या जाल्ली आनी ह्या प्रकरणाचें कनेक्शन गोंयांत आशिल्लें। ह्या प्रकरणांतलो एक दुबावीत म्हणून फोंडेचो गुरुप्रसाद राणे हाचेर कारवार पुलिशेक दुबाव आशिल्लो आनी कारवार पुलीस ताच्या 2 दीस जाले मागार आशिल्ले। आनी आयज जेन्ना ताची कूड ओल्ड गोवा फेरी धक्क्या लागीं मेळ्ळी आनी ह्या प्रकरणाचेर एक वेगळेच मोडून येयल्ले आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली साताच्या बुलेटिनान। तर ही जी फेरी धक्क्या लागीं कारवारची जी कूड सापडलेली उद्योजक आशिल्ले तेजे खंय तरी सुत्रां हांगासर गोंयांत आशिल्ले, तेज्या बरोबर जे कितें लफडे आशिल्ले ते सगळे न्यूज जो आसा तो तुमकां आमच्या 7 PM बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलो। आतां फुडें या उत्तेजा कडेन उत्तेजान खंयची बातमी केल्या ताका विचारुया। आयज जम्मू काश्मीरातले दुसऱ्या टप्प्यातले मतदान जम्मू काश्मीरात सुरू आसा। दनपारां 3 वरां मेरेन 46% मतदान जाल्ले आनी दुसऱ्या टप्प्यातल्या 6 जिल्ल्यांतल्या 26 जाग्यांचेर हे मतदान सुरू आसा आनी तातून 239 उमेदवार आसा ते रिंगणात आसात। दुसऱ्या टप्प्यात वट्ट 25,78,000 जे मतदार आहात ते मतदान करपाक पात्र आसात। तर ही बातमी तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवची। जम्मू काश्मीर हांगासर 6 जिल्ल्यांतल्या 26 जाग्यांचेर आतां मेरेन 46% मतदान जालेले आसात। 25 लाख मतदार सज्ज आसात हे मतदान करपाक। आनी आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन, ऐश्वर्यान खंयची बातमी केल्या ताका विचारुया। पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या मार्गदर्शना प्रमाण केंद्रातलो आणि राज्यातलो भाजप सरकार अंत्योदय तत्वाचेर वावुरता। ह्या सरकाराचे सध्याचे काम पंडित उपाध्याय हांच्याच विचारांतले सुरू आसा, देखून हेच काम तांकां खरी श्रद्धांजली अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळे जाल्ल्या भाजप कार्यालयात जाल्ल्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या जयंतीच्या कार्यक्रमा वेळार केल्ले। ही बातमी तुमकां साताच्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली। दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या विचारसरणीचेर भाजप पक्ष जो आसा तो चलता। अंत्योदय तत्वाचेर म्हणजे शेवटच्या घटका मेरेन पावोवपाचे जे कितें विचार आशिल्ले दीनदयाळ उपाध्याय हांचे ताका खातीर भाजपा वावुरता। आनी तांच्या जयंती निमतान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधान केला की तांच्या विचारसरणींतल्यान आमी हे भाजप पक्षाचे आनी दीनदयाळ उपाध्याय हांचे विचार जे आसा ते फुडें पावयतले म्हणून। आतां फुडें या दिप्ती कडेन, दिप्तीन खंयची बातमी केल्या ताका विचारुया। गौरी, सध्या राज्यात परतीच्या पावसान धुमाकूळ घाल्लो आसा। फाटल्या 24 वरांत सुमार 171.33 इंच इतल्या पावसाची नोंद जाल्ली आसा। तशेंच पेडण्यात सगळ्यात चड म्हणजे 7.28 इंच आनी पणजेन 5.41 इंच इतलो पावस पडिल्लो आसा। तशेंच फुडल्या 2 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केल्लो आसा अशी जी म्हायती आसा ती हवामान खात्याचो शास्त्रज्ञ नाहुश कुलकर्णी हांणी दिल्ली आसा। तशेंच आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार मडगांव शारांत ज्यो पळय सद्या पार्किंगेची समस्या उप्राशिल्ली आसा आनी हाका लागून ज्यो ओपन स्पेसीस आसा त्यो खंयच्यो आसात त्यो सोदून काडून एक तर मल्टी लेवल पार्किंग किंवा पार्किंग सुवात्यो तयार करपाचो मोख आसा अशें सांगिल्लें आसा ट्रॅफिक एसपीन। तशेंच बेवारस गाडयो एबँडन्ड ज्यो गाडयो स्क्रॅपाक दिवपाच्यो ज्यो गाडयो अडीन थडीन खंय जे शारांत आसात त्योय बी तांच्योय बी बेगोबेग त्यो ताब्यांत घेवपाचें काम सुरवात करतले अशी आयज जी ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाची बसका जाल्ली ते बसकेंत हे निर्णय घेतले आसा।
तर पावसान जशें हवामान खात्याचो अंदाज थारयत पावसान गोंयांत नेटान हाजेरी लायली. ऑरेंज अलर्ट त्याच बरोबर काल रेड अलर्ट आशिल्लो, आतां फाल्यां परवा तशेंच येल्लो अलर्ट जारी केलेलो आसा. सगळ्यान व्हडलो विक्रमी पावस ह्या वर्सा पडिल्लो आसा. 170 इंचाच्या वयर पावसान आपलो आंकडो व्हेल्लो आसा. त्याच बरोबर ही आतां वातावरण बदला कारणान खूब जाणांची भलायकी इबाडप अशी दुयेंसां जावप अशें चालू आसा. सो ह्या पावसान स्वताची जतनाय घेवप खूब गरजेचें आसा. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश पुरबावणकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.